फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत काळजाच्या आताकाक लागून 44,101 लोकांक मरण आयलां। काळजाच्या आताकाक लागून म्हयन्याक सरासरी 367 जाल्यार दिसाक 12 जाणांक मरण येता, अशें एका अहवालांतल्यान सामकार आयलां। काळजाचो आताक येवपाचें प्रमाण उणें करपा खातीर जीवनशैलीत बदल करपाक जाय म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। जाल्यार काळजाच्या आताकान मरण येवपाचो आंकडो सामको चुकीचो आशिल्ल्याचें दोतोर शेखर साळकर सांगता। काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यांक आनी कसले दुयेंस आशिल्ले काय ते तपासपाक जाय। फक्त काळजाच्या आताकान इतलो मोठो प्रमाणात लोक मरपाक शकना म्हणून दोतोर साळकर सांगता। हार्ट अटॅक्स ना, हार्ट अटॅक लायफस्टायलाचेर आमी प्रिवेंटीव हेचेर आमी लक्ष आमचें आहात आनी आमकां वेगळ्या तरेन आमकां ओरिएंटेशन लोकांक करपाक जाय। वेगळ्या तरेचे चॅक्स मेगा कॅम्पच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आयडेंटिफाय करून आमकां कितलेय हार्टाचे केसीस गावले। केन्ना केन्ना लोक हांव आतां ब्लड टेस्ट बी आमचे पॅरामिटर्स 1 in 3 months चॅक करता, पूण लोकांक तशें बाय डिफॉल्ट हे सगळें करपाक जाय म्हणून करपाची गरज आहा। लायफस्टायल चेंज एक गरजेची गोश्ट आहा, हें आमी वेगळ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। First of all, I am doubtful that data is correct. So that data has to be properly studied जावचो पडटलो। कळ्ळें न्ही? आतां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज आहा, तातूंत स्टुडंट्स आसतात, हे आसतात, MCH आसतात, फुडें आसतात, पंडीएम आहा, जाल्यार तांकां भुरग्यांक सांगून एक लास्ट 2 वर्सांचेर जर आमी 2-3 वर्सांचेर सगळ्यो कार्डियाक डेथ तुमी जे म्हणटात की 3,000 4,000 जाली, ती सारखी स्टडी करून तांची वर्बल ऑटोप्सी करची पडटली ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट दिता गोवा बोस्ट ऑफ व्हेरी हाय, म्हणजे ऑलमोस्ट 100% आमचे डेथ सर्टिफिकेट आसता सगळ्या लोकांचे। कळ्ळें? बाकीचे कडेन स्टेटी कडेन नॉट इवन 50% इज देर। कळ्ळें? आमचे ऑलमोस्ट एवरी डेथ इज रिकॉर्डेड अँड प्रॉपरली सर्टिफाईड बाय डॉक्टर। आता ते सर्टिफिकेशन बरोबर जालां काय ना हें पयलीं स्टडी करपाची गरज। कित्याक एवरी पेशंट डायज ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कित्याक ते कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जाल्याशिवाय तो बोलूच शकना। पण सपोज तुवें तितकेंच घालें आनी ताजो इम्पॉर्टंट कॉज तो घालूंक ना, लायक कॅन्सर आहा ताका, किंवा ताका लिवर सेल फेलियर आहा, ताका HIV आसा, ताका आनी कितें दुयेंस आसा, तें जर तुवें घालूंक ना जाल्यार एवरीबडी वील फील दॅट पेशंट इज डायड ऑफ हार्ट अटॅक। सो पयलीं सारको डेटा जाय, ताका स्टडी करची पडटली, ते भुरग्यांनी बसून ताका वर्बल ऑटोप्सी करची पडटा। वर्बल ऑटोप्सी म्हणजे सपोज आतां एक शेखर साळकार डेड म्हणून तुमकां एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें, जाल्यार तुमी शेखर साळकाराच्या घरा कडेन वचूंक जाय, ताजे फॅमिलीक विचारून ताजे पेपर आसा जाल्यार ते पेपर स्टडी करपाक जाय, तो खरोच हार्ट अटॅक घेवन मेल्लो काय ताका आनी कितें दुयेंस आशिल्लें। सपोज त्या हॉस्पिटलान तो खंय तरी गेल्लो मागीर त्या हॉस्पिटलान वचून तुमी फायंड आवट करूंक जाय। सो हे फायंड आवट करून यू हॅव टू फायंड आवट दॅट एटलीस्ट 90% ऑफ द सर्टिफिकेशन इज करेक्ट, देन आय कॅन अंडरस्टँड दीस डेटा इज करेक्ट आहा तो। गोमंतक TV खातीर पणजीच्यान वर्षा आशपेकर।